NEETचो दुसरो चान्स आसतलो ताका बसपाक दियात, नाजाल्यार ह्या वर्सा NEET रद्द करात आनी GCETच दवरात म्हूण गोंयचे तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले भुरगे आनी पालक मागतात. अकस्मात सुप्रीम कोर्टान NEET सक्तीची केल्ल्यान भुरग्यांचे हाल जाले. सिलेबस खबर नाशिल्ल्यान 24 जुलयाक बसपाक दियात म्हूण पालक मागतात. आयतारा पयल्या फेजींतली NEETची परीक्षा बांबोळी केंद्रीय विद्यालयांत जाली. गोंयांत 12वे उपरांत मेडिकल, इंजिनियरिंग, आर्किटेक्चर सारकेले प्रोफेशनल डिग्री कोर्साक भुरगे GCET दितात. आतां मेडिकलाक राष्ट्रीय पावंड्यार नॅशनल कॉमन एंट्रन्स टेस्ट NEET सुप्रीम कोर्टान सक्तीची केल्या. आयतारा पयल्या फेजांतल्या परीक्षेक गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले 420 भुरगे बशिल्ले. परीक्षा बांबोळेच्या केंद्रीय विद्यालयांत जाली. GCET आनी NEETचे सिलेबस वेगवेगळे. ह्या वर्सा एकतर NEET रद्द करात वा सगळ्यांक परत परीक्षेक बसपाक चान्स दियात म्हूण विद्यार्थी आनी पालक मागतात. This is not fair. Like, how can they do this? Like 2 days are there for the exam, and they suddenly they say NEET and all this. It's not fair. I guess we should get back the GSET again for medical and dental entrance. गोंयान कोण हे केल्ले अपियर जाल्ले पळय तांकां CET एग्जाम हे करून दिस इयर तरी हे करपाचें आनी फुडल्या वर्साच्यान तेंचे नेट एग्जाम करपाची नेट एग्जाम करपाची. आमचे शिक्षण मंत्री जे आसा तेंच्यांनी कितें तरी तोडगो काडून CET अशी आमची चालू दवरची म्हण तशीच आनी नीट जी आसा ती फुडाराक घेवची. ह्या वर्सा तरी CET चालू दवरची. CETचेर कितें तरी तेमी घेवचे आनी नीट आतां पळय 11th आवराचेर नीटाचो हें सांगलो आनी भुरगीं साम नर्वस पडली. 2 दीस तांचे सामके वेस्ट गेले. Suddenly the Supreme Court they decided to announce the NEET, which was very depressing for students like me. Maharashtra CET is not like this. It is like an unfair thing for us. So I think they should give another chance. The paper was quite good, but physics was quite tough. So if the government would have given some time to prepare for physics, would have performed more properly and gave good exams. So according to me, the government or the Supreme Court has to give a second chance to prepare for phase 2, and they must allow the students to apply for phase 2 also, so that good selections will happen. So we should be given another chance for NEET because we were not prepared for NEET totally. ॲक्च्युली आम्ही आहे ना निवेदन एक तयार केलेलं आहे. म्हणजे आमच्या महाराष्ट्र शासनाचे जे विरोधी नेते असतील त्यांना आम्ही देण्यासाठी एक निवेदन तयार केलेलं आहे. फर्स्ट पेजची परीक्षा देत आहेत त्यांनी पूर्ण अभ्यास त्यांच्या महाराष्ट्र शासनाच्या सिलेबसप्रमाणे केलेला 12वीच्या. आता 12वीचा जो बोर्डाचा सिलेबस आहे त्याप्रमाणे अभ्यास केलेला आहे. आता त्या मुलांना मार्क पडणार नाहीत, परंतु दुसऱ्या फेजमध्ये जे मुलं अपियर होणार आहेत त्या मुलांना त्यांना 80 दिवस मिळणार आहेत. 80 दिवस म्हटल्यानंतर जवळपास त्यांना 100 मार्कापेक्षा जास्त त्यांना मार्क्स जास्त पडू शकणार आहेत. एवढी तफावत राहणार आहे. परीक्षेचे पेपर 2 असणार आहे, त्यामुळे त्याचे इव्हॅल्युएशनही बरोबर होऊ शकणार नाही. सुप्रीम कोर्ट ये आज तुरंत नहीं बोल रहा है. सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को 4-5 साल से बोल रहा है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं जो बोलते हैं बच्चे हमारा भविष्य है, तो ये भविष्य का साथ में ये लोग जो खिलौना खेल रहा है ये सही नहीं है. तुरंत इसका बारे में इस साल जो डिसीजन बच्चे का फेवर में ले सकता है इस साल के लिए तुरंत लेना, इनका प्रायोरिटी में आना करके मैं माध्यम द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. सुप्रीम कोर्टान NEETचो आदेश स्थगीत करचो म्हूण गोंयच्यान DTEचे यत्न चल्ल्यात. मात स्थगिती मेळू वा ना मेळू गोंयच्या भुरग्यांक 10 आनी 11 मेक जावपी GCETची परीक्षा चुकना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी तुकाराम मराठे. 70रीत हे वर्सा काजीचे पीक 40% येवंक ना. 70रीचे चडशे लोक काजीच्या पिकाचेर विसंबून. आंबो, पणस, भिंडाचे पीक जेमतेम. मार्केटात काजीक बरो दर, मात पिकूच ना जाल्यार कितें करपाचें हो 70रीच्या शेतकारांक प्रश्न. 70रीत एके वटेन माकड रोगान फाटलीं 2-1 वर्सां जाम केलें. आतां काजीचें पीक कमी जाल्ल्यान 70रीच्या लोकां मुखार आनीक संकश्ट. खासा रिपोर्ट. 70रीत चारय वाटेनी काजींचे दोंगर. वर्सा हे वेळार लोकांक काजीच्या कामांक लागून हेर कामांक फुरसत मेळना. मेचो म्हयनो जाल्यार काजींच्या भाराचो वेळ. मात हे वर्सा 70रीत चित्र सामकें वेगळें. काजीचें पिकूच ना. अजून मेरेन 40% काजी जावंक ना. 70रीचो शेतकार हे फावट सामको हवालदिल जाला. आंबे, फणस आनी भिंडाय नात. ही हे वर्सा 70रीतली भिरांकूळ परिस्थिती. काजी होऊन कांयच लागूंक ना. अजिबात आमच्या गांवांत काजी लागूंक ना. थोडी खोड ना, कोणी घालूंक सुद्धा ना अजून. अशी रितीन परिस्थिती जाल्या अजून. काज तर लागोकूच ना. वर्सा स्वता मी इतक्यान 1 क्विंटल काजी 1.5 क्विंटल घाली. होऊन 5 किलो उन्ह घातल्या काजी. खाली 5 किलो. सगळें हेंच न्हू, काजू पीक, आंब्या पीक, बाकीचें सगळें झाडांचें पीक कमी आहा. जवळ जवळ 3000 एकर जमीन आहा. 3000 एकर जमनीन अजून 35 किलोच काजी. दिसाक 50 किलो सुमार मेळटा. म्हणून काय ना, म्हणून 10 किलो सुद्धा ना.
अंदू पावस ना न्हू केन्ना अशें जावंक नासलें. त्या वर्सा 2 क्विंटल ताका अंदू म्हाका 1 क्विंटल जालें अशें. भिंडाचें बी मातशें कमी आहा. लागूंक नाका जेवण करचे पेक्षा सगळें कमी आसा. सगळें पीक कमी आसा. भिंडाचें आनी कितें कसलें आंबे पणस सगळें कमी आसा. काजी भोंवलेले बरें पण तांकां ते फोग अजिबात येवंक ना. काजी लागांक ना. अंदू हाल जाले लोकांचे. इतक्यो काजी आसान कांयच ना. अर्दो क्विंटल काजी जायना. कित्याक काय जालां ताका कांयच कळना. भोंवलेली काज पासून हांगांक ना. आमकां खूब लुकसाण येयली. कामेरी मनाचो पयसो जाता कितको. आमचे 2 क्विंटल जायत. 40 किलो जाले. फक्त 40 किलो कमी होली कमी. म्हाका ही बालदी सो मेळना. आतां भोंवले जाल्यार 2-2, 3-3 डबे भरा. तूं जाणा कोण आतां आमी काय सांगो कशें काय आतां कोण जाणा. काजी नाशिल्ल्यान आवारांय थंड पडल्यात. लोक पयशे फारीक करून आवारांच्यो पावणी हाडटात. हे वर्सा पावणेचे पयशे येवचे नात म्हूण आवारकारांक हुस्को. ओलू म्हज्या आवारार कांयच ना. सामकें एकदम रोस कमी. 3 बॅरला रोस जातालो. त्या जाग्यार आयज ते 1 बॅरल भरना. 5-6 दिसांनी 1 बॅरल भरता. भरले जाल्यार ते सांगूंक शकना. वयल्यान आमकां आतां कितें आतां गोवोरमेंटान कितें आमकां हेल्प करपा असो आमी आतां विचार केला. लायसन केलें हें केलें. वर्सा आमी हाडटा आनी हे पळय आतां लॉस पडले. आतां कितें करपाचें. गोवोरमेंटाक कितें दिवपाचें आनी आमी कितें करपाचें. आतां पावसभर कितें खातलो बसून. काम नामना ही सर्वीस करता. काजीच्या दिसांनी 70च्या लोकांचे बॉल्स मातशे जड जाता. मात हे वर्सा काजीचे पीक सामकें कमी जालें. पीक कमी जाल्ल्यान घरातले आर्थीक गणित कशें हाल्लां ते पळयात. एक मनीस घरांत जोडपी आनी 5 भुरगीं आसा तेजे कडेन कांय उपाय जायना न्हू. तो म्हणटा कितें तुमकां भुरग्यांक दिवं. भुरग्यांचें आतां कितें आसा हें दी पप्पा तें दी अशें म्हणटा. पूण तें जायना. म्हणजे तें कितें आहा एक दिसाडो केलो जाल्यार ताका एक 400 रुपया जोडटलो. 400 रुपया म्हणजे कांय न्हू. ताका लागून तें 4 मनशांक 400 रुपयांनी जायना. आनी ते लोक मातशे जम पडलेले आहा. सत्तरीत रानटी जनावरांचो उपद्रव शेतकारांक कमी ना. साळ काजी फोडून भितरलो गर खाता. एके वाटेन नैसर्गिक संकट, दुसरे वाटेन हे रानटी जनावरांचो उपद्रव. म्हाका बाजून हा प्रकरण चालू आहा. ते आतां साळे बिळे जाणटी आसा न्हू ते आतां कितें आसा खबर आहा. काजी बी 2 बॅगां करता. कळ्ळें तुका. जनावरां आहा ते म्हणजे कशी टायप करता दाखयता तुका. अशी बेगतात हे बघ. अशें बेगता ते अशें अशें खाता ते काजी. हे पद्दतीन कोण खाता काजी. हे साळीम आसता. साळींद्र म्हणून अशी जनावर आहा ते. तिका हे कशें आहा ते कांटे कशें आसता ते. हे वर्सा काजीचे पीक 50% कमी म्हूण काजीची फॅक्टरी आशिल्लो अल्ताफ शेख सांगता. हय कमी आसा. बरेच कमी आसा. म्हाज्या हिशोबान एटलिस्ट 50% तरी कमी जातले. क्लायमेटिकली कितें तरी हे आसूं शकता. एक्झॅक्टली कितें हांव सांगूंक शकना. आतां थोडो टायम उरला. तितून समज जाले जाल्यार एक 10-15% आनी वाडूं शकता. अजून पर्यंत तर म्हाका दिसता की 50% तरी कमी आसा. हे वर्सा पावस कमी पडलो. ताचो परिणाम काजींचेर जालो म्हूण वाळपय शेतकी खात्याचो झोनल ऑफिसर प्रकाश रावतान सांगलें. हो जो इफेक्ट जो आसा तो आमी म्हणूं येता की पावसाचो इफेक्ट कमी जाल्ल्या कारणान फुडें मागीर तो इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर नोव्हेंबरान तो फ्लावरींग ऑफ आवर आमचे काजू जे आहा ताजेर जालो असो म्हणूं येता. जशें उत्पन्न गेल्या वर्सा मेळटालें तशें ह्या वर्सा त्या झाडान म्हणजे फ्लावरींग न जाल्ल्या कारणान इफेक्ट जाल्लो आसा. आमच्या पर्टिक्युलरली जर वाळपयन पळयलो जाल्यार आमकां काजू, मँगो आनी कोकम हाका निश्चितच हो इफेक्ट जाल्लो आसा. काजी, फणस, भिंडा हें पीक 40% ना. बाजारात सध्या 135 रुपया काजींक दर. मात पिकूच ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विश्वनाथ नेने आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंयासावन केनियाक 2,000 कोटींचे ड्रग्स धाडिल्ले हो ठाणे पुलिसांचो दावो गोंयच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलान भायर मारला. गोंय एएनसी म्हणटा ह्या प्रकरणा संदर्भात ठाणे पुलिसांनी केन्नाच संपर्क करूंक ना. ठाणे पुलिसांनी फाटल्या म्हयन्यात महाराष्ट्रातल्या सोलापूरच्या मेडिसिन उत्पादन युनिटांतल्यान 20 टन इफेड्रिन ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात अभिनेत्री ममता कुलकर्णीचो घोव विकी गोस्वामीक अटक केल्ल्यान ही केस हाय प्रोफायल जाल्या. 20 टन इफेड्रिन ड्रग्साचो कन्सायनमेंट गोयच्या मुरगांव पोर्टावेल्यान केनियाक धाडिल्लो असो महाराष्ट्रातल्या ठाणे पुलिसांचो दावो आसा. मात गोयच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलाचे वेगळे म्हणणे.
महाराष्ट्रान सोलापुरातल्या एका मेडिसिन युनिटांतल्यान 2,000 कोटींचे ड्रग्स जप्त केल्ल्या विशीं गोंयच्या एएनसीक म्हायती आसा, पूण ते विशीं ठाणे पुलिसांनी गोंय एएनसीक वा आनीक खंयच्याच फांट्याक संपर्क करूंक ना अशें गोंयच्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगलें. मुंबय स्वताचो पोर्ट आसा, ताका लागून कोण इतली रिस्क घेवन इतल्या प्रमाणाचेर ड्रग्स राज्याची शीम चेक नाको क्रॉस करपाचो यत्न करतलो असो प्रस्न एएनसीच्या ह्या अधिकाऱ्यान केला. ठाणे पुलिसांनी फाटल्या म्हयन्यांत 20 टन इफेड्रीन ड्रग्साचो मोठो कन्सायनमेंट जप्त केल्लो. उपरांत पुलिसांनी अभिनेत्री ममता कुलकर्णीचो घोव विकी गोस्वामीक अटक केल्ली. विकी गोस्वामी हो केनियांतलो बिझनेसमॅन. गोस्वामीक हे आदी 1997त युएईन अटक केल्ली आनी 2012 मेरेन तो जेलीन आसलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.